बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी प्राचीत काळांत आसाव आनी जेजूच्या कोश्टा मरणा आनी जिवंतपणाच्या ह्या व्हड गुटांची समारंभणी परब समारंभोवंक आमी नेटान आमची तयारी करताव. ह्या मिसांत आमी खेरीत भाशेन मागताव सगल्या संवसारा पासत, आमचेच फिरगोजे पासत, आमच्या गोंया पासत, भारताच्या देशांत रावतल्या सगल्या लोकां पासत आनी खेरीत भाशेन ज्या पिडेंत कोरोना व्हायरस ह्या पिडेंत जायतीं जाणां कोश्टवतात, जायतीं मरून गेल्यान, जायत्यांक ही पिडा लागल्या, तांचे पासत ह्या मिसांत मागुया. देवान हे आमचेर धाडलेलें नोश्ट पयस करचें. जशें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकताव, जेन्ना इस्रायल पोरजा देवाचेर आड वेता, मोइजेसाचेर कोल पोता, देवाक पयस करता, तेन्ना तांचेर खास्त येता. ही खास देव धाडिना, पूण ती आपल्या जिवितांतल्यान आपुणूच आपणाचेर घेतात. पूण देव काकुत्सार म्हूण दाखोवन हे पोरजेक ह्या नोश्टांतले ह्या सोरपाच्या चापतेल्या सोरपाचे ताणें तांकां पयस सायली आनी तांकां निवारली. तेंच भावा भयणीनो, ह्या मिसांत मागुया. खेरीत भाशेन तुमच्या गरजां पासत मागात. हे मीस तुमच्या हितेसां पासत हांव भेटयतां. जायतीं जाणां कोश्टवतात, दुखोवल्यान, दुखी आसात, प्रश्नांक सांपडल्यान, अडचण्यांक सांपडल्यान, जाणटीं घरांत आसात, भुरग्यांक घोडेक फावो तें जेवण ना ह्या दिसांनी, घरांत प्रश्न उप्रासल्यात. हे सगल्यो गरजो काकुत्सरा देवा मुखार ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांतल्यान आमी उबारुया. आनी फावो ते परी ह्या मिसांत वांटो घेवंक आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागुया. काळजांत हांव दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूतको, क्रिस्ता काकूतको, आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूतको, सोम्या काकूतको. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. तुमच्या हितेसां पासत खेरीत भाशेन मागात. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजी खोशी पाळून किरायेन तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आनी असली आमची देख घेवन पृथ्वेर आमच्या काळार तुजीं भुरगीं वाडत वचूं आनी तांच्या गुणेस जिवीत दिसान दीस ओदीक पोरजाळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपडान जियेता आनी आमचे मोदेकात सदांकाल आपली राजवडकी चलयत आसा, सासणाच्या सासणांक. आमेन. लोक घंटीच्या पुस्तका वेलें वाचप.
त्या दिसांनी इस्रायल पोरजा ओर दोंगरार सोडून एदोमाच्या प्रांतांतल्यान वचोना जावपाक रस्त्यावेल्यान सुफाच्या दोर्या वाटेन चलोंक लागली. वाटेर लोकांक पुरो जाले. ती देवाचेर आनी मोइजेसाचेर आड उलोवंक लागलीं. कित्याक म्हूण तुवें आमकां इजिप्तांतलीं भायर काडलीं? ह्या अरोण्यांत आमी मोरच्याक. हांगा उदो ना, उदकूय ना. पोट बरो ना तसलें तूं आमकां जेवण दिताय, ताची आमकां वीट आयल्या. तेन्ना देवान लोकां मदें उज्याचें सोरोप धाडलें. लोकांक चाबून तांणी इस्रायेलांत जायत्या जाणांचो जीव काडलो. लोक मोइजेसाक सांगूंक लागलो, सर्वेस्पराचेर आनी तुजेर आड उलोवन आमी पातक केलां. सर्वेस्परान आमचे सुरशिल्लें हें सोरोप पयस करचें म्हूण तूं ताका आमचे खातीर विनंती कर. मोइजेसान पोरचे खातीर विनंती केली आनी सर्वेस्परान असो ताका जबाब दिलो, तूं एक उज्या सारको सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबारून दवर. कोणाक तो सोरोप चाबलो ताचेर नदर घाल्यार तो वाचतलो. म्हणटच मोइजेसान एक पितूळचो सोरोप केलो आनी एका खांब्यार उबारून दवरलो. आनी जर तर कोणाक सोरोप चाबलो तो पितूळच्या सोरपाचेर नदर घालतालो आनी वाचतालो. जेजू क्रिस्ताची देवाचे उतर ये, देवाचे व्हड उपकार. जबाब, सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. म्हजो उलो तुज्या कानार पडूं दी. म्हज्या आकांताच्या वेळार तुजें तोंड लिपोव नाका. म्हजे विणवणेक कान दी. हांव उलो मारतां तेन्ना वेगी म्हाका पाव. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. राष्ट्रां सर्वेस्पराच्या नांवाची भोक्ती करतलीं आनी प्रितुमेचे सगळे राजा तुजे मोहिमेक मान भोवमान दितले. आदार नासलेल्या तांचें प्रार्थन तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची बेपरवा करचो ना. सर्वेस्परा म्हजें मागणें आयकून घे. उद्गार. बी देवाचें उतर आनी जेजू तो वंपी. जाका तो मेळटा तो सासणांक तोखता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. जुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया. जेजून फारिजेवांक म्हणलें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांक तुमी मरतल्यात. हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हणलें, हांव वेता थंय तुमच्यान येवंक जायना. अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलो जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हणलें, तुमी सकयले, हांव वयलो. तुमी ह्या संवसारांतले, हांव संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी सत मानिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच थावन हांवें तुमकां सांगलां तोच. तुमचे विशीं सांगचें आनी निवाडचें जायतें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवंत. आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांवें संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण ते समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां कळोन येतलें की आसा तो हांवूच आनी म्हजेच वस्तुकी हांव कांय करिना. पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशेंच हांव उलयतां. जाणें म्हाका पाठयला तो म्हजे सोवे आसा. ताणें म्हाका एकलो साडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां.
तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताची बरी खबर ही वाखाणणी तुका क्रिस्ता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तर आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या आदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयताव. बरी तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोस्तर आमी तुका दिन वाचताव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो रोस आमी तुका भेटयताव. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणान देवाक सोय. सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पातकांची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयताव तें तुका मानता तसलें जावं. म्हज्या खोटेपणांतलो म्हाका करून घाल. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. सर्वेस्परा वो फारीकपणाचो योन आमी तुका भेटयताव. ताचे वरवीं दोयीन आमचीं पातकां बोगोस आनी आमचें असोक्त अतीर काळजां तुज्या मोगान सांबाळून तुजेशी आमकां सोडून व्हर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगल्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बाबा भयणीनो वखरीत वेळ ह्या मिसाच्या बलिदानाचो जेन्ना पवित्र आत्म्या वरवीं आमी भेटयलेलो उंडो आनी दाकांचो सोरो पवित्र आत्म्याच्या बळान जेजूची भोव ओमळी कूड आनी रगत जाता. सगल्या भावार्थान आमी आतां वांटो घेवया. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें
तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सस्नीक कोराराचे रगत पथकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमताव, तुजें पुनर्जिवंतपण आमी परगट्टाव, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूडन रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस्क आमच्या पाप सायबाक, फिलीप आमच्या बिस्प सायबाक आनी सगल्या योदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भवांबणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतांक, आमचो गोंयचो सांत बागयोन जुजेवास, बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान हे सगल्या सादा भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोतवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सगल्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ता चेड्याक आमी बरो वांशान उतरेकताव, तर आमकां उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय, राजवट चलयताय, सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेलये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये, संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शेलये, संवसाराचे पाप काडटले आमकां. ही देवाची शेळी, वो तो जेजू, वैजांचो वैज, दोतोरांचो दोतोर,
आमचो सरवंडार आनी आमचो दोनी ह्या जेजूच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेवन आमचें जिवीत ताका मानतलें कोत्तलीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळ. Soumia Jésus, ये तू ये आमच्या काळजात राहूक ये. सोम्या Jésus, ये तू ये आमच्या काळजात राहूक ये. म्हाका दोनी वयलो उंच उबारतीत तेन्ना सगल्या मनशांक म्हजेशी ओडून घेतलो म्हणटा सोमी. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, आमच्या काळजांनी तुज्या जिविताची आनी मोगाची तान वाडोय आनी ह्या सर्गीच्या देण्याचे जोरीशी वचूंक आमकां दिसान दीस ओदीक उर्बेवंत कर. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या फामिलींचेर आनी आमा सोमेस्तांचेर, आख्ख्या मनशा कुळाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.